तर बीजेपी जनता दरबार करता करतो मरे करूकूच जाय तुमच्या पार्टीची इम्पॅक्ट पडतो तुमकां इम्पॅक्ट कितें पडटलो इलेक्शना कडेन? अजिबात ना भारतीय जनता पार्टी म्हणजे सरकार ज्या तरेन काम करता आणि सगळे स्तरापर्यंत म्हणून तर आमचो प्रत्येक वेळा विषय असता की बारीकातल्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही, बारीकातल्या बारीक मनशाक खंय अडचणीचे विशय न्ही, खंय सरकारी अधिकारीचा आसूं किंवा खंयच्या खंयच जावचें न्ही म्हणून आमचो सरकार प्रयत्न करता, मुख्यमंत्री प्रयत्न करता. पक्षाच्या संदर्भात कितें आसता म्हाका विचार. भारतीय जनता पार्टीच्या रजिस्टर लोकांच्या दारान वचपाच्या वर्सान 2 फावटी 3 फावटी आमी जे हें करता तो आमचो योजनेचोच भाग आसा. आनी आतां हें जाले नंतर विधानसभा जाले नंतरय परत सरकार तुमच्या दारी हें करून त्या जाग्याचेर वचून लोकांचे कितें आसा विशय आसा ते विशय आसा तसले घेता. सर तुमचो इनिशिएटिव्ह घेतला त्यांनी सरकार तुमच्या दारी जनता तुमचो इनिशिएटिव्ह घेतला विजय सरदेसायांनी हांव ताच्या पार्टीचो प्रमुख तो जाय ते करूंक शकता. तर अशें कांय इम्पॅक्ट जावचो ना म्हणजे अशें तुका दिसता? अजिबात आसा तुम्ही पळयला मरे सर पण वाय द पीपल आर कमिंग सर पण कित्या खातीर लोक इतले जमा जाता लोकांची गर्दी कित्या खातीर जाता त्या खातीर तेही तुमकांच खबर आसा. नो कमेंट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.